साधारण मंडळान डिसिजन घेतला म्हणजे आमचो नवो सांबाळ आसतलो त्या दिसा आमी गोबी मंचुरियन आसा जे गाडे आसा त्याचे जे खाद्यपदार्थ विकता तांकां आमी कसल्याच प्रकारे तांकां एंट्री दिवचे ना. सो हांव सगळ्यांत पयलीं ते दीस येवच्या पयलीं हांव सगळ्यांक अवेर करूंक सोदता, सगळ्यांक जागृत करूंक सोदता की तेंच्यांनी मागीर हांगा येवन वाद न करता तेंच्यांनी हांगा येवपाचो प्रयत्न करचो न्हय, तर आमी खंयच्याच प्रकारे तांकां हांगा एंट्री दिवचे ना. आणि हो नव्या समाजचे उत्सवचे म्हत्व म्हणजे नवो समाज फक्त दिवचलकारूच न्हय तर गोव्यातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रांतल्या आजूबाजूच्या भागांतल्यान सुद्दां लोक ह्या नव्या समाजाक आवर्जून उपस्थित आसता. आणि ह्या वर्षाच्या नव्या समाजाचें वैशिष्ट्य म्हणजे नवो समाज 1 आनी 2 दीस न्हय तर तब्बल 5 दीस तो व्हडलो कार्यक्रम आसा तो आमी ह्या वर्सा त्या रुपान आमी साजरो करतले. नवो समाज 9 तारखेक डिसेंबराचे आसा, तेच्या पयलीं 5, 6 आनी 7 हे शतचंदी अनुश्ठान हो कार्यक्रम हांगा शांतादुर्गा मठ मंदिरांत जातलो. आणि त्या दुसऱ्या दिसा तेजे महाप्रसादूय जातले. तेच्या उपरांत नवो समारा उपरांत मागीर आमचो 15 तारखेक देवी शांतादुर्गाचो कालोत्सव आसतलो. आणि मागीर 15 तारखेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 16 डिसेंबराक आमचो गवळण कालो आसतलो. 9 तारखेक आमचो नवो समाज पूर्ण चरित्रांत सांगले जाता. नवो समाराक ह्या वर्सा श्री ओंकार बाबू खाटे मुंबई तशेंच सुस्मिता दवळकर मुंबई ह्या 7 समाज करतली. जयेश कोसंबे, महेश दामोदकर, माया बेळगांवकर, दत्तराज शेटे, राहुल खंडोळकर आणि निवेदक आसतले गोविंद भगत ही पहिली महिला आमच्या ह्या मठ मंदिरात हांगा 10 वरांचेर सुरू जातली. त्या पयलीं 7 ते 7:30 वरांचेर देवीची पालखी ह्या मठ मंदिरांतून भायर सरतली आणि ती महादेव देवळा कडेन पावतली. महादेव देवळा कडेन शांतादुर्गा हायस्कूल ह्यांच्या भुरग्यांचें भजन आसा. ते भजन करतात 10 वरांचेर ही आमची पालखी मिरवणूक मठा कडून महादेव मंदिरा कडेन भायर सरतली आणि ती मागीर प्रत्येक लोकांक गांवांत भायर सरतली.